सर हालींच जो आतां कलंगूट बेट म्हळ्यार एकदम टुरिजम बेट आनी हालींच जो आरपोराचो इन्सिडंट जालो सो त्या इन्सिडंटाचो ह्या इलेक्शनाचेर कितें इफेक्ट जावंक शकता किंवा जावंक शकता इलेक्शन ह्या इन्सिडंटान आमी खुबशे गजाली शिकलेले आहा तितून करेक्शन हाडपाची गरज आहा आनी त्या खातीर हांव खूब उलयल्लो आहा आनी आमी लेटराय केल्ली आहा टू द कलेक्टर लेटर केल्ले आहा आमी टू द DGP लेटर केल्ले आहा चीफ मिनिस्टराक लेटर केल्ले आहा आमी लेटर केल्ले आहा आतां पंचायतीकूय वेगवेगळे भाशेन आमी लेटर करतले की आमी जे खंय रॉंग केला जाल्यार आमी करेक्शन करपाची गरज आहा आनी गव्हर्मेंट ऑल्सो हॅज टू कम आउट वीथ अ पॉलिसी फॉर क्लब पॉलिसी आमची ना आमी आदी हें एसेंब्लीनूय उलयला की क्लब पॉलिसी करून एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाक तांकां दिवन तेतून सगळे तेंचे इंजिनियर्स ते सगळे आसतले टू चॅक फायर सेफ्टी नॉर्म्स पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड नॉर्म्स हेल्थ FDA हे सगळे मेंबर आसूंक जाय तितून एंड देन यू कॅन पास ऑल दीस युनिट्स हू वॉन्ट टू स्टार्ट क्लब्स इन द स्टेट ऑफ गोवा आतां क्लब चालू जाले तितून फायर सेफ्टी नॉर्म्स ना कोणूच इन्स्पेक्शन करिना कोण चॅक करिना अश्योच NOC काडून दिता सो हे सगल्यो वस्तू करतना म्हाका दिसता आमी काळजी घेवपाची गरज आहा आनी हितून आमी ह्या इन्सिडंटान जो खूब आमकां दूख जालें ह्या इन्सिडंटाचें जे 25 लोक मेले तितून हो फायर इन्सिडंट जो जालो हो एक्सिडंट म्हणूंक शकना आमी हांवें आदीं म्हटलेलें आहा दॅट दीस इज व्हेरी अ थिंग वीच हॅज ब्रॉट अ स्टेन ऑन द इमेज ऑफ गोवा एंड वी नीड टू क्लियर इट ट्युरिजम वील इम्प्रूव इन द स्टेट ऑफ गोवा पूण आमी काळजी घेवपाची गरज आहा सरकार पंचायत आमदार हेणी सगळ्यांनी वांगडा रावन हें काम करपाक जाय.